आमचो तूं मोगोता आमचे मोदें जेजू काडटा हो मोगोल कोंडीन वाचता आपले जिवीत तुका भेटून तुजे कुटुंब एकठांय जाता बाबाक विश्वास मोगोल जाता तुजे कुटुंब एकठांय जाता बाबाक विश्वास मोगोल जाता सगळ्या मनशांक काचार धरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत चलून तुजे कुटुंब एकठांय जाता बाबाक विश्वास मोगोल जाता तुजे कुटुंब एकठांय जाता बाबाक विश्वास मोगोल जाता. सगल्यांक तुमकां देव एक बरो दीस देव काय देव फादर. खुशालकायेन आयज आमी सुरू करता सांत योगाच्या नोवेनांची तयारी आनी पोरबेक तयारी. आयज आमचे मदें आसात फादर जुझे सिल्वेरा जेजुईत पाद्री जो कोंकणी केंद्र पोरवोरी हाचो डायरेक्टर. आमचे मदें ते आसतलेत तांकां हांव माई मोगाचो येवकार दिता आनी तुमकां सगल्यांक खुशाल बरी दीस आवडेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांचो विशय भावार्थांत वाडुया जेजूचे गोवाय जावया. भावार्थ सुभाम जिवीत दिता हें सोत आमी आमच्या मनांत रिगोवंक गरज. जेजून शिसांची भावार्थांत आकारणी केली आनी तांचो भावार्थ थिरावन त्याच भावार्थान जेजूक तांणी गोवायकी दिली. काळा काळार वेगवेगळे मनशांनी भावार्थाक देवान मागलोलो जबाब दिलो आनी तोच भावार्थ परगोटलो. भाग्योन देग दुसऱ्यांच्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो करून आपलो भावार्थ खोलावन जेजूचो गोवाय जालो. आमी भावार्थ्यांनी जिविताच्या सगळ्या प्रसंगा वेळार सोमयाचेर थीर भावार्थ दवरूंक आनी वाडोवंक आनी ताचे गोवाय जावं ह्या मिसा बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, भावार्थान वाडूंक आनी ह्याच भावार्था वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जावंक हो आयचो नोवेनाचो पयलो विशय आमकां आपयता. आमचेच भितर आमी वचुया, आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. ह्या पॅन्डेमीक काळांत कशे परी आमी भावार्थान वाडल्या काय, कशे परी आमी आमचो भावार्थ सांबाळला काय. हो ह्या पॅन्डेमीक काळांत आमकां आत्मीक जायत्यो आत्मीक रिती आमच्यो बंद जाल्ल्यो आसा. वो ऑनलायन मिसां तयार जाल्ली सुरू जाल्लीं आसात आनी असल्या वेळार आमी आमचो भावार्थ कितलो वाडयला काय, भावार्थांत आमी कितलीं वाडल्या काय. तर आज आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी अदीक आमकां भावार्थी मनशां कर, भावार्थान आमकां वाडय थीर कर म्हूण त्याच जेजू लागीं सांत दिएगोक फुडें घालून आमी ताची कृपा मागुया. आमच्या पातकांचो ह्या वेळार उगडास करुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सोमया काकलूत कर, सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकलूत कर. सोमया काकूत कर. आनी सो पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून
आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या काकलुत्सार बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. डॅनियलाच्या पुस्तका वयलें वाचप. तेन्ना राजान डॅनियलाक धरून शिवाचे खोंडींत उडोवंक फर्मायलें. राजान डॅनियलाक म्हणलें, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वाशीपणान तुवें केल्या तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी खोंडाच्या दारार ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सरदारांचो सिक्को मारून राजान तें दार बंद केलें. हे परी डॅनियला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचोच नासलो. राजा आपल्या राजमालान परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली आनी खंयचीच आपली आपत्तींनी आपणाची घेवंक तो कबूल जालो ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं फांत्यार राजा उठलो आनी ताकतीन शिवाचे खोंडीशी गेलो. थंय पावतच दुखेस्ताल्यान ताणें डॅनियलाक उलो मारलो. डॅनियल, जिव्या देवाच्या सेवका, इतल्या विस्वाशीपणान तुवें सेवा करताय त्या देवा कडेन तुका शिवाच्या चोपक्यांतलो सोडूंक घडलो ना मूं? डॅनियला जबाब दिलो, महाराजा, 1000 वर्सां तूं जियो. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची दारां बंद केलीं आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताचे मुखार हांव निरपराधी आनी हांवें तुका महाराजा कसलेंच वायट करूंक ना. राजा एकदम खुशाल जालो आनी डॅनियलाक ते खोणींतलो भायर काडूंक ताणें फर्मायलें. डॅनियलाक खोणींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगल्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलेलो. डॅनियलाचेर आरोप घाल्लो तांकां राजान आपोवंक धाडलें आनी तांकां ताच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते खोणींत उडयलीं. ती खोरीक पावचे आदींच शिवानी तांकां धरलीं आनी तांच्या आडांचे कुडक्यान कुडके केले. दारियुस राजान प्रिथुमीचेर जियेतल्या सगळ्या राष्ट्रां मनशांक, पोरसांक आनी सगल्यो भासो उलयतल्यांक लोकांक अशें बरयलें, सुभाम शांती तुमकां. हो म्हजो हुकूम आयका. म्हज्या राजान सगलीं डॅनियलाच्या देवाक मुखार भिरांतीन कामचें, कित्याक तोच जिवो देव तो सदांकाळ जियेता. ताच्या राजाचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना आनी ताची राजवडकी थोपतली सदां सर्वदा. तो तारण दिता, सुटका दिता, अंतरोलार आनी प्रिथुमे तो अजाप आनी विस्मितां कोत्ता. शिवाच्या चोपक्यांतलो ताणें डॅनियलाक सोडयलो. दारियुस आनी पेर्सियेचो सिरूस ह्या राजाच्या राजवडकेन हो डॅनियल सूख संतोशान जियेलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. Moga
मोचे जिवीत तुझ्या हातांत सोडटा तुका मागता तितलेंच लागून मागता कितें कशी तुजो उपकार मागता सगळ्यांक तोयार सगळेच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोराक सर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोराक जोय जोय केले गोटे उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे आमी क्रिस्तांवचे खातीर आपूण जालो दुर्बळ सर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान धर्मदूतांनी सोमयांक म्हणलें आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोमयान म्हणलें सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दर्यांत वचून उबें जा. अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकतें. तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवां चरोवन परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पियेसर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय. आपणें सांगलेलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय होय की ना. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय तें आमी केलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भावा भयणीनो, भाग्यवंत दायगो ह्या आमच्या पात्रोणाची ताचे पुर्वेक आमी तयारी करूंक हे 9 दीस आमी वेगवेगळे विशय घेतलेले आसा आनी हे 9 विशय आमकां जेजूचे गोवाय जावंक आपयता. दर एक विशय आमकां जेजूचे गोवाय जावंक आपयता आनी कशे परी आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय. दर एक विशय आमकां एक वेगवेगळी तरा आमकां दाखयता. आनी आज सुरवात करतना भावार्थान वाडोन आमी जेजूचे गोवाय जावंक हो आयचो नोवेनाचो
पयलो विशय आमकां आपयता. म्हणटच ही जावन आसा बुनयाद. आनी देखून आयच्या पयल्या दिसा आमचो भावार्थ खोलावंक, भावार्थान वाडोवंक अदीक गरजेचें म्हणून ह्या नोवेनाचो विशय आमकां सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो भावार्थ जावन आसा एका झाडा परी. एक झाड, ताची मुनां जमनीन खोल आसता. हो भावार्थ जावन आसा एका घराची बुनयादी परी. ह्या घराची बुनयाद फावो तितली आसता. तुजें बिल्डींग कितलें आसता त्या प्रमाणे घराची बुनयाद आसची पडटा. म्हणटच ही बुनयाद घट ना जाल्यार मागीर वयर आसा तें बिल्डींग वो झाडाच्या वयर आसा त्यो खांदयो सुरक्षीत आसतल्यो अशें आमच्यान सोंपेपणी म्हणूंक जावचें ना. म्हणटच ही मुनां जमनीन घट आसूंक जाय. देखून आयच्या दिसा आमी ह्या भावार्थाचेर आमी लक्ष दिता. आमचो भावार्थ कितलो थीर आसा. आमी जेजूचे गोवाय जावं, आमी जेजूक खरेपणी वळखता काय, फावो तितली ताची वळख आमकां आसा काय, ह्या जेजूच्या मोगांत आमी आसा काय, हाचेर आमी आज बारीकसाणेन नियाळ करता. म्हणटच भावार्थांत वाडोवंक आमी कितें करूंक जाय. आतां ह्या काळांत, पॅन्डेमीक काळांत आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. म्हणजे कितें, हेर दिसांनी जेन्ना हें पॅन्डेमीक नासलें तेन्ना आमी दिसपटी मिसाक येताले. जायत्यो मिसा हांगा इगोर्जेन कार्यावळी आमी करताले. जायत्या जम्यांनी आमी भाग घेताले. आनी अशे तरेन जायत्यो आत्मीक कार्यावळी हांगासर जाताल्यो आनी आमी आत्मीक वाटेन सोंपेपणी वाडटाल्यो. पूण ह्या काळांत अशें घडना. जाल्यार आमचो भावार्थ खंय आसा. आमचो भावार्थ हाल्ला. आमी भावार्थान आजून थीर आसा. आमी जेजूक घेवंक आशेता. आमी जेजूच्या आसण्यान जिवंक आजुनूय आमची उर्बा आसा. म्हणटच हे जायते प्रश्न ह्या काळांत आमी करचे आसा. म्हणटच जरी तर आमी भावार्थान थीर ना जाल्यार आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावचे ना. म्हणटच आमचो भावार्थ थीर आसूंक आज जेजू आमकां आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता कशी परी दानियेलान आपलो भावार्थ थीर दवरलो. आनी होच जावन आसा म्हणजे हो देखावो आयच्या पयल्या वाचपाचो जावन आसा की भाशेन एक पॅन्डेमीक काळ कसो. ताका ह्या शिवाची खोणींत घातलो पॅन्डेमीक काळ. आनी ते खोणीन कशे परीन तो आपलो भावार्थ जियेलो. ताणें भावार्थ सोडलो ना. तो भावार्थान थीर रावलो. जेजूचेर विस्वास धरून रावलो. देवाचेर विस्वास धरून रावलो. आनी त्याच देवाक ताणें भजलो. देखून एक खोणींत जेन्ना तो शिवाच्या बरोबर आसलो आख्खी रात, ताणें ताका कांयच वायट करूंक ना. दुतान ताका राखलो. म्हणटच जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, देव आमकां कसलो संदेश दिवंक सोदता ह्या आयच्या पयल्या वाचपांत, की जरी तर हो मारेकार काळ आयिल्लो आसा, जशे परी दानियेलाच्या तेंपार ताका एक बंदखणींत घातलो एक पॅन्डेमीक काळ कसो, जाल्यार आमच्या ह्या पॅन्डेमीक काळांत जरी तर आमी जेजूक विस्वाशी रावली, जेजूक आशेवन ताका लालयेवन रावली, जाल्यार आमकांय कांयच वायट घडचें ना. ताणें दानियेलाक साल्वार केलो. देव आमकांय साल्वार करतलो. आमकांय हे खोणींतलो सुरक्षीत भायर काडटलो. म्हणटच हो संदेश आज दानियेला वरवीं जेजू हो देव आमकां दिवंक सोदता. म्हणटच आमी भावार्थान वाडोया. आमी अदीकान अदीक जेजूचेर विस्वास धरून आमचें जिवीत मुखार व्हरया. उपरांत शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एक चाकर आनी धोनी दोगूय काम करून आयिल्ले आसा. आनी सोंपेपणी धोनी चाकराक म्हणटा ना, बरें तूं आतां बस, आमी दोगूय आमी आतां बरोबर जेवया वो कितें पिवया. तो चाकराक तें करूंक लायतलो. म्हणटच एका मनशाचो भावार्थ न्हय फकत आपल्या उतरांनी पूण ताचे कोरनेंतूय आमकां दिश्टी पडटा. जरी तर हांव एक भावार्थी मनीस जाल्यार हो म्हजो भावार्थ, ह्या भावार्थाचो प्रतिबिंब म्हणजे रिफ्लेक्शन म्हज्या जिवितांत दिश्टी पडटलो. जरी तर हो धोनी एक भावार्थी देवाच्या भिरांतीन जियेतलो मनीस जाल्यार ह्या चाकराक तो खेरीत भाशेन एक मानाचो जागो दितलो, ताका समजून घेतलो आनी ताच्या बरोबर आपलो हो हुस्को दाखयतलो. म्हणटच आमी दुसऱ्या सवे काळजीदार जावं, आमी दुसऱ्या सवे सेवेची मनशां जावं, दुसऱ्यांक मानान लेखूंक आज शुभ वर्तमान आमकां आपयता. आनी जरी तर आमचो भावार्थ
एका सांसवा परी इतलो ल्हान बसनासलो तो वाडोंक वेळ नाका. जरी तर आमचे भितर ही भावार्थाची कीट आसा जाल्यार हो भावार्थ वाडोवंक आनी आमकां चड टायम नाका, कित्याक तो सोकास वाडटलो, कित्याक ही कीट आमचे भितर आसा. आनी देखून हो भावार्थ आमी शिकोवंक गरज. आनी जितले आमी ह्या भावार्थाक उदक घालतले, जितले आमी ह्या भावार्थाक सारें घालतले, तितलें हें झाड, भावार्थाचें झाड वाडत रावतलें. म्हणटच जेजू आमकां ह्या भावार्थांत वाडोवंक आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक जानवरांचो झू आसलो, एनिमल झू. आनी थंयसर एक दीस एक पर्यटक, एक विजिटर थंय असो ते झुआन गेल्ले कडेन सोबार जानवरां तो पळयता आनी सगळीं जानवरां पळोवन एकदम खुशाल जाता. आनी शेकी तो एका जाग्यार येता, थंय होती आसले, एलिफंट्स. आनी थंय येतच तो त्या होतींक पळोवन अजाप जाता. आनी अजाप जावपा सारकी कसली गजाल, ताणें होती केन्ना पळोवंक नासले काय, पळयलेले. पूण त्या होतीक पळोवन तो अजाप जावंक नासलो. पूण जे तरेन तांकां बांदलेले, म्हणजे तांच्या पांयांक एक दोरी घातलेली आनी ती दोरी एका लाकडाच्या कुडक्याक, म्हणजे तो लाकडाचो कुडको जमनीन पुरून त्या लाकड्याक ही दोरी बांदलेली. ते होती पळोवन वचना जावपाक अशें सगळें करता. जाल्यार अजाप कितें, ताका ते दोरयेन बांदलेलो हें अजाप न्हय, पूण तो अजाप जाल्लो कित्याक ही दोरी जी होत्याक बांदलेली ती मोठी नासली. होती कितलो मोठो, ताचो पांव कितलो मोठो, आनी तरी आसतना ताची दोरी बारीक आसली. आनी ही बारीक दोरी व्हडल्या होतींक वापरिनात, कित्याक ताणें मातसो पांव असो केलो ती तुटून तो वचूं येता. पूण तरी आसतना हो झू पळयतलो राखणदार जो आसलो ताणें ही दोरी इतली बारीक कित्याक घातली काय, हो प्रश्न ह्या मनशाक आसलो. आनी देखून तो अजाप जाल्लो. इतली बारीक दोरी घातल्या, तांकां मातूय गिन्यान ना, तकली ना की हो होती पळोवन वेतलो म्हणून. देखून ताणें त्या राखणदाराक असो विचार केलो, ही दोरी इतली बारीक तुमी कित्याक घातल्या, तो आयज ना फाल्यां पळोवन वेतलो. तेन्ना तो राखणदार खंय हांसलो आनी ताणें ताका सांगलें तो केन्नाच पळोवन वेचो ना. तेन्ना ह्या विजिटरान, ह्या मनशान ह्या राखणदाराक विचारलें तो कित्याक पळोवन वेचो ना. ताणें सांगलें जेन्ना ते ल्हान आसता तेन्नाच्यान आमी तांकां दोरयेक बांदून दवरता. जेन्ना तो ल्हान आसता, होती ल्हान आसता तेन्नाच्यान आमी तांकां हे बारीक दोरयेन बांदून दवरता. म्हणटच तो वाडटा जायत पूण दोरी वाडना, दोरयेची मोठाय वाडना, ती दोरी तीच दवरता. म्हणटच तांकां एक संवय जाल्ली आसा की आपणाक हांगाचें वचप ना, हांवें हांगा रावंक जाय, देखून ही दोरी म्हाका बांदलेली आसा. आनी देखून हो वती केन्नाच पळोवन वेचना अशें त्या राखणदारान ह्या विजिटराक सांगलें. आनी तेन्ना हो विजिटर, हो मनीस सगळोच अजाप जालो आनी तातूंत आसलेली लॉजीक ताका समजली. मोगाच्या भाव भयणीनो, अशेंच कितें आमचें जिवीत. आमी ह्या लाकडाच्या कुडक्याक बांदून आसा. हो लाकडाचो कुडको म्हणल्यार आमचो भावार्थ. आनी जरी तर आमी ह्या भावार्था सुशेनी पयस गेलीं जाल्यार आमी घुस्पतलीं, आमकां कांयच समजचें ना, वो आमी सांडटल्या. म्हणटच हें त्या होतीक खबर आसली जायत. आनी देखून तो विस्वाशीपणी ह्या लाकडाच्या कुडक्याक बांदून दवरलेले दोरयेक केन्नाच घात करिनासलो, वो ती दोरी तुटोवन वचनासलो. म्हणटच एक विस्वाशीपण आपल्या धोनयांक, एक विस्वाशीपण आपल्या मालकाक. आनी अशे तरेन हो मनीस आपलो भावार्थ जियोंक मुणगे ह्या होतयाची देख घेवन ह्या मनशाक एक देख जाल्ली. म्हणटच जेजू आमकां अशींच भावार्थी मनशां जावंक आमकां आपयता. म्हणटच आमी जितलीं भावार्थान वाडटल्या तितलीं आमी सुरक्षीत आसतल्या. म्हणटच जेजू आमकां आज भावार्थान वाडूंक आपयता. भाग्यवंत दायगची देख आमी घेवया. ताचें भावार्थी जिवीत कसलें आसलें काय. अशें सांगतात की तो ल्हान आसतना तो असो एकसुऱ्या जाग्यार वचूंक वो एकसुरो रावंक, टू रिमेन इन आयसोलेशन, ताका खूब आवडटालें. म्हणटच सायलन्स, एकलोच बसप, एकलोच कोणशाक खंय रावप, अशे तरेन देवाचो अनुभव वो देवाचे आसने तो अनुभवतालो. अशे तरेन आपलो भावार्थाचो हुस्को तो दवरतालो. दुसरे सुवातेर ताका मागण्याचो खूब मोग आसलो.
आनी देखून जेन्ना तो इगोर्जेन बी येतालो तेन्ना तो मोर्यादेचें न्हेसोण न्हेसतालो, मोर्यादेन तो इगोर्जेन भितर सरतालो. उपरांत आमी पळयता ताच्या जिवितांत तो आपले खासगी मागणें करतालो तेन्ना जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर तो आपलो नियाळ करतालो. भाग्यवन डायगो जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळ करतालो आनी असो वेळ येतालो की तो आपले हातूय बांदतालो आनी कुर्सार आसलेले जेजूक हो कुरीस काडून तो आपल्या वेंगेन घेतालो. आनी तुमी डायगोची थोडी इमेज अशी आसा की ताच्या हातीन एक कुरीस दिल्लो आसा आनी ते अशें म्हणटात की हो कुरीस ताच्या हातीन दिवंक एक खेरीत कारण आसा. ताका जेन्ना एका गांवांत म्हणजे रोमांक वयचे पयलीं एका गांवांत ताका धाडलो मिसांवाच्या गांवांत ऑन बावडती लोकां मदें, तेन्ना तो ताणें की त्या लोकांक भावार्थ परगटलो आनी देखून ही एक खुणा. आनी दुसरी खुणा म्हणल्यार ताच्या मरणाच्या वेळार खंय ताणें त्या कुर्साक आपल्या कुरीस आपल्या हातांनी धरून ताणें त्या कुर्साची तोखणाय केली, लांकडाची, त्या खिळ्यांची. आनी अशे तरेन ही तांची तोखणाय करतोच, जेजूच्या कुर्साची तोखणाय करतोच ताणें आपलो प्राण सोडलो. म्हणटच ही एक खुणा कशी दाखोवंक ताच्या हातांत हो कुरीस दिल्लो आसा. म्हणजे हो भावार्थाचो कशे तरेन तो वाडयतालो, कशे तरेन आपल्या भावार्थाक तो सारें घालतालो आनी आपलो भावार्थ वाडयतालो हें आमकां ताच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडटा. तर आमकां जण एकल्याक अशेंच करूंक आज हो विशय आमकां आपयता. ताची देख आमी घेवया, आमचें भावार्थी जिवीत अदीक आनी अदीक थिरावया आनी ह्या भावार्थान वाडून आमी जेजूक गोवाय दिवंक आमी ताचो आदार आनी ताचें बळ भाग्यवन डायगो वरवीं आमकां मागुया. आतां आमी ह्या वेळार आमची मागणी करुया, देवाक आमी उलो मारुया आनी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक खोलावंक ताणें आमकां आदार दिवचो म्हूण ताचीच कृपा ह्या वेळार मागुया. आमचे पवित्र सोबेचे वडील आपल्या जिविताची देखींतल्यान पोरजेचो भावार्थ थिरायतले म्हणयारी आनी जेजूचे नीज गोवाय जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जिविताचे दर एक घडयेंत तशेंच जिवितांत येतल्या सगळ्या परिस्थितींनी क्रिस्ती भावार्थाक थीर रावून आनी थिरायलोलो भावार्थ जिविताचे देखींतल्यान परगटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तरेतरेचे कश्ट आनी त्रास भितर सरल्यात. तर ह्या वेळार आमी आमचो भावार्थ देवाचेर थीर ठेवून ह्या दुयेंसाक बेगीनच इलाज मेळूंक ही पेस्त पिडा पयस जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आयच्या ह्या नवेनाची मांडावळ पळोवंक खेरीत भाशेन विचून काडलेली आसा. सॅक्टर 1, 2 आनी 3 आल्तो बेला विस्ता 1 आनी 2 आनी 2. खेरीत भाशेन ह्या सगळ्या भाव भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद भाग्यवन डायगोचो आशिर्वाद आमी मागता आनी तेच परी ह्या आख्या गांवचेर देवान सगल्यांक राखूंक
आपलो आशिर्वाद घालूंक देवान सगल्यांक कृपा बोळ दिवची म्हूण उगीच रावन आमी तांचे पासत सगल्यां पासत आमा समेस्तां पासत मागुया. भोव दयाल बापा, आमच्या भावार्थान आमकां थीर कर आनी आमच्या भावार्थाची दिकी वरवीं आमी तुका सदांकाल साक्षी दिवंक तुजे गोवाय आमी जावंक तुकाच आमी परगटूंक आमची कुडींत बोळ आनी गोठाय फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. कोणवाड्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडोवन तिका लागून तुजे सुबाम काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काली आनी सौर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुदपोरगो तुया सोन्याचे चूल आमी वोगोता, आमी एकाच इतले पियेता, इतले मोठी तूं वैभवानीचो, आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या योधनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आनी आम्हा समेस्तांची ह्या फिरगोजेंत रावतल्या गिरी सांगोलदा ह्या सगल्या आमच्या भावां भयणीची फिरगोसकारांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन दियोगू, आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुझे वाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व कालीन कमानवल्यान त्या सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Deus Jesus वरवीं, Deus Jesus सांगाता, Deus Jesus ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक थीर जाता. आमी भावार्थान वाडटा आनी होच भावार्थ समाजान जियोवंक आमकां बोड जाता. तर आमचो भावार्थ वाडय, आमकां भावार्थी मनशां कर आनी सदां काल अशे तरेन आमच्या जिविता वरवीं जेजूक गोवाय दिवंक त्या जेजूच्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सौर पथकांतली सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमचो भावार्थ वाडयतलो आमकां भावार्थान थीर कोत्तलो हो जेजू आमच्या काळजांत येवंक सोदता. ताका घेवंक आमी फुडें सोदता ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची भाव भयणां जी टीव्हीचेर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात तांचे पासत आत्मीक कोमुन्या. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोंपत्या परस तुजो हांव मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजी सरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सौर पदवेदार आनी दयाळ बापा तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक परजळशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरलें. तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सौर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sandio,
Bhagavata San Dio, Gesù lagi magam cepasu, vinoti korang cepasu, Bhagavata San Dio, Bhagavata San Dio, Patronam Jam, Bhagavata